म्हणजे भितरल्यान ऑलरेडी सेटिंग जाल्लें आसा. खंयचे तरी एक प्रायवेट प्लेयर हेणी धरलेलो आसा. तो म्हाका दिसता दिल्लीचो मंत्री इनवॉल्व आसा आनी म्हाका दिसता आमचो विश्वजीत राणेची तर खबर आसा सगळ्यांक. तेगेले प्रत्येक जे डील आसता त्या डिला फाटल्यान तेगेलें व्हडलें बील आसता. आतां म्हाका दिसता हो जो प्रोजेक्ट PPP आसा तो विश्वजितान तो VPP केला. म्हणजे विश्वजीत प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन. म्हणजे हेजो टोटल जो इन्वेस्टमेंट सरकारान ऑलरेडी केला तो 205 कोटी आसा आनी जे ऑपरेशनल कॉस्ट आसा जवळ जवळ 20 कोटी. आतां एक रेडीमेड बिल्डींग सगळो बिझनस स्ट्रक्चर तयार करप आनी तो प्रायवेटाक दिवप हो कसलो PPP? हो म्हाका दिसता आख्खे जगांक हो PPP मॉडेल खंयच आसपाना जो विश्वजितान नवो हाडला. सो विश्वजीत राणेक आमी वॉर्निंग दिवपाक सोदतात. तूं गोंयांक तो VPP प्रोजेक्ट हाडून तूं वेगळो तुगेलो धंदो सुरू करपाक तुका सरकारी पयशांनी एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लीक. म्हणजे तूं लोकां मारून लोकांचें आरोग्य लोकांचें शिक्षण मारून तूं वेगळो वेवसाय सुरू करपाक गोंयांक सोदनाका आनी आमी तुका दिवपाना. पब्लीक सर्वीस ज्यो प्रायवेटायज करता ताचेर पॉलिसी डिसिजन कितें आसता तें जावं दी. वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ पब्लीक सर्वीस प्रायवेटायजेशन? यू हॅव टू कम क्लीन ऑन दीस. गोंयांतूय आतां कॉन्ट्रॅक्ट क्लियर येवंक लागल्यात. घर मंत्रालयाचे खंय जाय थंय लक्ष ना. जेन्ना केन्ना गोंयांक आयकोना कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स. थोडे कॉन्ट्रॅक्ट किलर हायर केले आनी एक मिस्टर केनेथ साल्दाना एका मारपाची योजना केली आनी तेजे नंतर तेणी पुलिसेक कंप्लेन करून त्या जे कॉन्ट्रॅक्ट किलर आशिल्ले तांकां धरले. म्हणजे ही धाडस जे गोंयांक जाता कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचें म्हाका दिसता गोंयची जनता सेफ ना, गोंयचे एक्टिविस्ट सेफ ना आनी जो होम मिनिस्टर आमचो आसा जो चीफ मुख्यमंत्री तो वेगळ्या कारणान वेगळे हितूंक बिजी आसा. सेक्शन 144 लावन सगळ्यांक तेणें बंद करून दवरलेलें आसा. सो ह्या हेजेर म्हाका दिसता सरकारान सेन्सिबल जावपाची गरज आसा आनी खास करून महिलांचे जेन्ना इशू आसतात त्या महिलांच्या इशूचेर. गिरीशाक विश्वजितान रोखडीच जाप दिली. जाय जाल्यार विरोध करप्यांनी कोर्टात वचचें म्हूण विश्वजिताचें आव्हान. तांकां अधिकार हा रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनांतल्यान म्हायती काडपाक. तांकां अधिकार आसा कोर्टान वचपाक. चला तुमी कोर्टान. तुमी कितें करता? तुमी कितले सजेशन दिल्ले आसा हॉस्पिटल कशें चलोवपाचें तें. आनी आयज आमी हॉस्पिटल कमिटी हॉस्पिसिचे निर्णय घेतला ते डिजॉल्व करपाक की नवीन कमिटी हांव घालता आनी थंय स्थानीक आमदार दिगंबर कामत आनी आमचे मुख्यमंत्री यांचे दोगांचे सजेशन ऑपोजिशन लिडराचे बी सजेशन घेवन आनी आमचे मुख्यमंत्रीचे सजेशन घेवन नवे हॉस्पिटल कमिटी सावथ गोवा करपाचो म्हाजो प्रयत्न फुडल्या 2-3 दिसान. जे आमी कमिटी केली ते सामके असक्रिय कमिटी आशिल्ली ते विजय सरदेसायान दिल्ले म्हणून ते आतां काडपाची परिस्थिती आयल्या. कारण ह्या तरेचे मनस्थितीचे लोक आमचे केन्ना प्रगती गोंयची करूं शकना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.